Svadi Sacramenta Aradha Svadi Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Kartaun Tuka Nabha Kartaun Tuka Nama Jivitaso undatu amka mogaso ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्यासो तुझो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वादी सक्रमेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा बोरो गोळी सौम्या तू आमका जीव दिवसो जिविता सरी आमका पावसो बरो गोळी सौम्या तू आमका जीव दिवसो जिविता सरी आमका पावसो तुझे जिविता शेताव आत्मिक कानाक लालेताव तुझे जिविता शेताव आत्मिक कानाक लालेताव हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेताव आराधा आराधा स्वादी सक्रमेंता आराधा आराधा स्वादी सक्रमेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा हालेलुया 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 कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा मोगाळ भवन आनी भयणीनो भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसा ते देखून ह्या जेजूच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हांव प्रणाम भेटयता आनी परत थोडो वेळ ह्या जेजू सांगाता करसूंच्याक तुमकां मोगाचो स्वागत मानता. भोव पवित्र साक्रामेंतांत जेजू आमचे मुखार आसा. कोरोसो त्या उंड्यांत तो लिपोवन आसा. आमच्या दोळ्यांक उंडो दिसता तरी ह्या उंड्यांत खरोसो सोमी जिवो जिवो आजार आसा. ताचें आजारपण आमकां दिवन आसा आनी परत आमकां त्या सोमयान सांगात हाडलां. जावं आमच्या घरांनी जावं हांगासर ह्या देवळांत ह्या पवित्र जाग्यार आमकां सांगात हाडलां. ताका आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया. ताचें दर्शन ह्या घडये आमी भोगूंक प्रयत्न करया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो,
आयचो आयतारचो पवित्र दीस, आयच्या दिसा देवाच्या उतार आमी आयकल्लें, नियाळ केल्लें. आनी आयच्या दिसा देवाचें उतार आमकां सांगलें. जेजून म्हणलें तें उतरां, येया आनी पळया. आनी ते दीस जेजू सांगता, वा जेजू फाटल्यान गेले, जेजू खंय रावता तांणी पळयलें, जेजू सांगता ते रावले, जेजूचो अनुभव तांणी जोडलो. आज त्याच जेजून म्हाकाय आनी तुमकांय एकल्यागे थोडो वेळ ह्या आराधनान भागीदार जावंक, त्या सोम्या सांगता रावोंक, त्या सोम्याचो अनुभव जोडोंक, ताचो मोग साकोंक आमकां हर एकल्यागे आपोवणें दिलां. सोम्यान आमकांय म्हळां, येया आनी पळया. आनी त्या देखून आमी ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसा. सोम्याचो अनुभव जोडच्या खातीर, सोम्या सांगता रावच्या खातीर, सोम्याचोय काकोलतो आमी भोगच्या खातीर आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सोम्या थावन वालता मोग, सोम्या थावन वालता कोरपा, सोम्या थावन वालता काकोलतो, सोम्या थावन वालतात आमकां हर एकल्याकी बेसावां. त्या देखून सोम्या सांगता आमी करसूंचो हो थोडो वेळ आमकां आशिर्वाद असो, आमकां बेसावांचो, आमकां बऱ्यापणाचो, आमकां कुरपेचो जावन आसा. त्या देखून त्या सोम्याच्या आजारपणांत परत आमी हांगासर आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सोम्यान म्हळां, येया आनी पळया. सोम्याच्या त्या आजारपणाक आमी आयल्या, सोम्याच्या आजारपणांत आमी बसया, सोम्याचो अनुभव आमी जोडया. सोमी आमचे लागीं उलयता, आमी सोम्या लागीं उलोवया. आमचे कश्ट, दूख, बेजाराय, पिडाशिडा, समस्ये, संतोष, सूख सगळें त्या सोम्या सांगता आमी वांटून घेवया. आमकां हर एकल्यागे तो आयकता, आमकां हर एकल्यागे आमच्या नांवान तो वळखता. आनी त्या देखून ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या घडये आजार आसा. एक घडी भर आमची थकली आमी बागावया, ताजें आजारपण ह्या घडी आमी ओळखून घेवया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्या सोम्याक आमी आराधन करया, त्या सोम्याक आमी नामान करया, त्या सोम्याची स्तुती आमी गावया. कित्याक आमचो देव, आमचो बरो देव, आमकां बरो करचो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच ह्या घडये हाजार आसा. त्या देखून त्या सोम्याचे आजारपण एक घडी भर आमी वळखून घेवया, एक घडी भर आमी बघया. आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मुझ्या जेसू, नमन तुका, वंदन तुका, उगळप तुका, स्तुती तुका, नमन तुका, वंदन तुका, उगळप तुका, स्तुती तुका. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगा शिष्या सांगता पळोवन गेल्लो जेसू आमचे सांगता आसा. आनी त्या दोगा शिष्यांनी जेसूक म्हळें, आमचे सांगता राव. आनी जेजू तांचे सांगता रावोंक त्या घरा भितर सरलो. आनी थंयसर जेवणार आसतना ताणें उंडो मोडतना त्या जेजूची वळख त्या शिष्यांनी धरली. आज त्याच उंड्यांत जेजू आजार आसा, खरोच आजार आसा. ताचें आजारपण त्या दिसा त्या दोगा शिष्यांक दिल्लें, आज तेंच आजारपण आमकां दिवन आसा. त्या सोम्याक आमी सांगया, सोम्यान म्हळां, येया आनी पळया. आमी सोम्याक सांगया, आमचे सांगता राव सोम्या, आमचे सांगता राव सोम्या म्हणून त्या सोम्याक आमी सांगया. त्या सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी आपोवणें दिवया. त्या सोम्याक ताचें दर्शन आमकां हर एकल्याक दिवच्या खातीर आमी आपोवणें दिवया. आमचे सांगता राव, आमकां तुजो अनुभव दी,
तुजो मोग दी म्हण त्या सोमयाक आमी सांगया. आमचे जिवीत त्या सोमयाक आमी उक्तें करया. तेगून एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमचो देव जिवो देव, आमचो देव मेल्लो न्हय, कोरोसो जिवो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. तेगून आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया आनी परत तिनस उतरां आमी म्हणया. आमचे सांगाता राव सोमया, आमचे सांगाता राव सोमया, म्हजे सांगाता राव सोमया, म्हज्या जिवितान म्हजे सांगाता राव सोमया. तुजो उसवाड म्हज्या जिविताचेर फांकय सोमया. तुजो अनभोग म्हाका दी सोमया, तुजो मोग म्हाका दी सोमया. त्या सोमयाक आमी उलो मारया, त्या सोमयाक आमी आपोवन दिवया. एक घडी त्या सोमया कडेन आमी उलोवया, त्या सोमयाक एक घडी भर आमी आयकोवया. मोगाल बाबा आनी भयणी, मोगळा जेसू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्या रुपार तूं खरोच हजर आसाय. तुजें हजरपण आमकां दिवन आसाय, तुजें दर्शन आमकां तूं दिवन आसाय सोमया. ह्या खातीर आमी ह्या घडये प्रत्येक जावन आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका अरदान करता, आमी स्तुती करता. परत आमचे खातीर तुजें हजरपण, तुजें दर्शन ह्या साक्रामेंता मारिपात जावन आसा. हें तुजें बरें मन, हें तुजें उदारपण आमचे अरियेकल्या थंय. त्या देखून आमी तुका स्तुती गायता. सोमया, तुवें म्हळाय तुज्या सिसांक येया आनी पळया. आज आमकांय अरियेकल्याक येया आनी पळया म्हणल्यार त्या उतरां मारिपात तुज्या सांगाता रावोंक, तुजो अनभोग जोडच्याक, तुजो मोग सागच्याक आमकां आपोवन दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता सोमया. ते एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या सिसांनी म्हणल्या बरी आज आमी तुका म्हणटा सोमया. आमचे सांगाता राव सोमया, आमच्या जिवितांत राव सोमया, आमच्या जिविताच्या हर एका कोनशांनी राव सोमया. तुजें दर्शन दी सोमया, तुजें दर्शन आमकां हर एकल्याक दी सोमया. तुजो उजवाड आमचेर, आमच्या जिविताचेर फांकय सोमया. आमचे सांगाता राव सोमया, आमचे सांगाता सल सोमया, आमचे सांगाता वावर कर सोमया. आमचे सांगाता हर एक घडी राव सोमया. तूं आमकां जाय सोमया, कित्याक तुका आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. कित्याक तूं आमचो बळवंत देव, बळवंत रक्षक. त्या देखून आमी तुजी स्तुती आमी गायता, तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी ओगलाप दिता सोमया. राव सोमया आमचे सांगाता. आमचें जिवीत तुज्या पांयांतळ समर्पण करता सोमया. आमचें जिवीत तुंच चलोवन व्हर सोमया. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या बगलेक राव सोमया. आमची जतन कर सोमया. बळ भलायकी आमकां दी सोमया. मोदीक समाधान संतोष दी सोमया. बरेंपण बरें सगळें आमकां दी सोमया. आनी अशें आमचें जिवीत तुजें आनी तुजें सांगाता आमी आसा म्हणल्या त्या धैर्यान बरवशान फुडें चलोवंक आमकां कृपा दी सोमया. तुका जावं मान आनी वगळाप सोमया. तुका जावं आराधना आनी स्तुती सोमया. तुका जावं नामान हर एका घडये सोमया. तुका जावं वगळाप सोमया. तुका जावं स्तुती सोमया. तुका जावं आराधन वंदन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या सोमयाक आमी स्तुती करन आमच्या जिविताचो उस्वास आसच्या हर एका घडये आमच्या जिवितांत तुजें बरेंपण आमी गायतल्या, तुजी आमी स्तुती गायतल्या, तुका आमी आराधन करतल्या. कित्याक आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण तुवें केलां. हें सगळें बरेंपण वळखून सोमयाक आराधन करन स्तुती करन आमी गावया गीत नन्ना उसिरिರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ आराधने. हर एक घडी म्हज्या जिविताची हांव स्तुती करतलो, तुजें आराधन करतलो म्हणलें उतरां गावन सोमयाक आमी स्तुती करया, गीत आमी गावया.
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या जिवितांत कितले उपकार ताणें केल्यात. आमचो जीव आमचो श्वास हे हर एक ताणें आमकां दिल्लें देणें जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी उस्वास करता, आज आमी आसा ह्या संवसारांत जिवी, हें जिवीत मोलादीक देणें ताणें आमकां दिल्लें उदारपणान. त्या देखून ताका आमी स्तुती गावया, ताका आमी आराधन करया. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या कुडींत बॉल नातल्या वेळार, आमच्या जिवींत सकत नातल्या वेळार, आमच्या जिवितांत उणें पडलेल्या वेळार, आमचे बॉल आमी होगडावन घालिल्ल्या वेळार, आमची सकत आमचे बॉल जावन सुमी आमच्या बगलेक रावता. आमच्या बगलेक तो आसा हर एका घडये ताच्या सक्तेन ताच्या कृपेन आमकां भरता. त्या देखून सांबावलान म्हणलें ताची कृपा आमकां पुरो, ताची कृपा आमकां पुरो. ताची कृपा आसल्यार आमच्या जिवितांत कांय उणें पडना. ह्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, ह्या सुमयाक आमी आराधन करया. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या जिवितान हर एक घडी आमची तान भूक थांबोवची सोमयान आमकां कितेंय उणें पडनातल्या वेळार आमचें जिवीत चलोवन वता. प्रत्येक जावन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान ताचेंच
मास आनी रगत दिवन आत्मीक तरान आमकां पोसता आनी घटाय दिता. आनी तसो तुमी ह्या घडये आमच्या मुखार आसा. ह्या पवित्र सक्रामेंताद्वारे ताचें दर्शन आमकां अर्येक लेगीत दिवन आसा. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाक आमी नमान करया, त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಣನಿ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಣನಿ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो, जेजू फाटल्यान देस दोग सीस गेल्लेल्या वेळार जेजून त्या सिसांक विचारलें, कितें तुमी सोदतात? आनी तो वळो त्या सिसांनी जेजूक म्हळें, सुमया तूं खंय रावताय? आनी जेजून म्हणली उतरां, येया आनी पळया. त्या सिसांनी जेजून त्या दोगा सिसांक विचारलें, तुमी कितें सोदतात? मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तो लोक जेजूक सोदून आसलो, जेजू फाटल्यान आरी येवन आसलो, पूण तो लोक कित्या खातीर जेजूक सोदून आसलो? एक आमी पळयता वांजेलांत जेजून आजाप केलें, 5,000 लोकांक वा जेवण दिलें, ददोशी खावंक दिलें. आनी एक पटी जेवणाची रूस लागलो, लोक जेजूक सोदूंक लागलो. परत खंय जेजू आजाप करता, परत खंय जेजू खावंक दिता, परत खंय जेजू आमची पोट वा पोटाची भूक थांबयता. आनी त्या देखून जेजूच्या सोदनार आसलो. दुसरो, जेजू हांव जायत्यांनी बरेपण जोडलें आनी वो लोक जेजूक सोदून आसलो, कित्याक जेजू परत आमकां गूण करतलो, परत आमकां जेजू हांव बरी भलायकी मेळटली, जेजू आमकां परत बरें दितलो. आनी त्या देखून जेजूक वो लोक सोदून आसलो. विविध कारणाक, विविध संदर्भाक लेकून वो लोक जेजूच्या सोदनेर आसलो, जेजूक सोदून आसलो. पूण ते दोग जण सीस, जुवांवचे सीस, केन्ना जुवांवन त्या सिसा लागीं म्हळें, पळय देवाची शेळी, पळय देवाची शेळी. आनी ही उतरां आयकलेत दोग जण सीस जेजूच्या फाटल्यान गेलो. आनी जेजून विचारलें, कितें तुमी सोदतात? त्या सिसांच्या मोतींत जेजू खंय रावता, जेजू कसल्या रावळेरांत रावता, जेजूचें जिवीत कसलें हें समजूचें जावंक आसलें जावंक पुरो. आनी त्या देखून जेजू लागीं विचारलें तांणी, तुमी आतां खंय रावताय? मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आधुनीक संवसारांत आमी जियोन आसतना आज आमी कितें सोदून आसा? आज आमकांत आमी एकल्यांनी विचारूंक जाय, आज हांव कितें सोदून आसा? आयच्या संवसारांत हांव कितें सोदून आसा? खंयच्या सोदनेर हांव आसा? हांव ह्या संवसारांत आज नांवा खातीर सोदून आसा,
म्हज्यात ओडविके खातीर मान ओगळपा खातीर सोदून आसा वा आनी कितें हांव सोदून आसा? दुसरें, आज हांव सोदून आसा संवसारी ग्रेस्तकाये खातीर, संवसारी पयशां खातीर, संवसारी वस्तू खातीर, ह्या वस्तूंच्या सोदणेर हांव आसा? वा ह्या संवसारांत हांव सोदून आसा मनशांची इश्टागात, मनशांचो मोग, मनशां सांगाता रावोंक, मनशां सांगाता जियोंक आज हांव सोदून आसा? ह्या सोदणेर हांव आसा? आज हांव मागोन आसा, मागणें करना आसा कित्या खातीर? वस्तूं खातीर, म्हाका कितें फायद्याचें त्या खातीर हांव मागोन आसा? त्या सोदणेर हांव आसा गे. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, वा त्या सिसां परी आज हांव जेजूच्या सोदणेर आसा. जेजू खंय रावता, जेजू कितें करता, वा जेजू कोण, हें हांव सोदना करन आसा गे. आज आमकांत विचारूंक जाय मोगाळ बाबा आनी भयणी, जर तर देवाच्या सोदणेर आसा, जेजूच्या सोदणेर आसा जाल्यार आज म्हाका आनी तुका जेजू मेळ्ळा गे. आज म्हाका आनी तुका जेजू भेटला गे. वा आनीकी एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक, एका मनशातावन आनी एका मनशाक जेजून सोदून, जेजूक सोदून धांवून आसा, वा जेजूक मेळोवन जेजूचो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी जोडला गे. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचो देव इम्मानुएल वो मिस्तेर आमी नियाळ केला. आमचो देव आमच्या सांगात आसा, आमच्या सांगात जी येता, आमच्या सुखा दुखांत तो वांटेली जावन आसा. ह्या देवाक आमी मेळ्ळ्या गे, ह्या देवाक आमी भेटल्या गे. वा आनीकी आमच्या देवाक आमी सोदून आसा गे, आमी सोदून आसा गे, त्यात सोदणेर आमी आसा गे. वा आनीकी आमी संवसाराच्या ह्या संवसारांत जी येतना ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान, ग्रेस्तकाये फाटल्यान, नांवां ओडविकाये फाटल्यान तेंत सोदून आसा गे. खंयच्या सोदणेर आमी आसा? एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया मोगाळ भावा आनी भयणीनो. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आमकांत एक घडीभर आमी विचारया, कितें हांव सोदून आसा आयच्या ह्या संवसारांत? खंयच्या सोदणेर हांव आसा? देवाक वा जेजूक सोदता जाल्यार दुसरें सवाल आमी विचारया, त्या देवाक, त्या जेजूक हांव भेटला गे, वा तो म्हाका भेटला गे, तो म्हाका मेळ्ळा गे. वा आनीकी आमी सोदून आसा इतलीं वर्सां क्रिस्तांवपण आमी जियेलां, क्रिस्तांव जिवीत आमी जियेलां, आनीकी आमी सोदून आसा उरल्या गे. वा तो अनुभव जोन त्या अनुभवान आमी जियोन आसा गे. एक घडीभर प्रमाणीकपणान आमच्यात अंतस्करणाची जर्ती आमी करया मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आमकांत आमी विचारया मोगाचे न्हू, जेजू कोण? जेजू म्हाका कितें जावन आसा? तो म्हाका मेळ्ळा? वा अजुनी त्या सिसां परी सुमया तूं खंय रावताय, सुमया तूं खंय आसाय? आनीकी एंत इसारून वा विचारून त्या सुमयाच्या सोदणेर आनीकी आसा गे. एक घडीभर आमचे भितर या, आमकांत आमी विचारया मोगाचे न्हू. हे सवाल आज आमी हर एकल्यानी विचारचें गरजेचें. आमचें क्रिस्तांव जिवीत तें बळादीक जायचें, बोळवंत जायचें जाल्यार ह्या सवालाक आज आमकां जबाब आमी सोदूंक काडची ती गरज मोगाचे न्हू. ते लागून एक घडीभर आमकांत आमी विचारया.
मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमच्या संगता आसा हें सत आमी वळखतना आमचे भितर आमी भोगता आसतना गितां रुपी आमी ती भोगनां उसान आमी म्हणया, जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय, जेजू म्हजे थंय आसा हांव जेजू थंय आसा. आमी दोगी एक जाल्याव, आमी दोगांय एक जाल्याव, कित्याक जेजू म्हजे थंय हांव जेजू थंय आसा. आमचो एकवट जाला, जेजू म्हाका मेळ्ळा, जेजूक हांव भेटलां. हो अनुभव वांटून ही उतरां गिताची आमी सांगाता गावया आनी त्या मारीफात सोमयाचें आजरपण आमचे भितर आमचे थंय आमी एक घडीभर भोगूंक आमी प्रयत्न करया. मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे बिनें. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताजे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे बिनें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो. भंय आकाशरो सोम्या, भंय आकाशरो, मोकळजान पेटो आसो ससान पासून पुरो. सोमया सो मोग आमकां पुरो मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सोमया सो मोग आमकां पुरो. त्या सोमयाच्या मोगाक आमकां आमी समर्पण करया. त्या सोमया सांगात आमी रावया मोगाच्या न्हू. तसो मोग आमकां पुरो तो आसा, ताची जतन आसा. आमच्या जिवितान कांयच आमकां उणें ना. तरी देखून त्या सोमया सांगात आमी रावया. सोमया सो सांगात ह्या घडी आमी भोगया. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे बिनें. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे बिनें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, इश्ट कोण जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो. भंय आकाशरो सोम्या, भंय आकाशरो, मोकळजान पेटोवन आसो ससाण पासून पुरो.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवन आणि बहिणीनो, जेजून त्या सिसांक म्हळें येया आनी पळया. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा ते गेले आनी जेजू सांगाता रावले. एका व्यक्ती विशांत आमी समजा जाय, एका व्यक्ती विशांत जाणा जाय जाय, तो कोण तो कितें आमकां कळीत जाय जाय जाल्यार त्या व्यक्ती सांगाता रावचें तें गरजेचें. एक जागो कितें, एक जागो कसो म्हणल्यार आमकां समजा जाय जाल्यार त्या जाग्याक आमी वचा जाय, त्या जाग्यार आमी रावा जाय, त्या जाग्याचो अनुभव आमी जोडूंक जाय. थोडे दिसा आदीं दार्जिलिंगाचो बिसायब हांगासर कोडयाळ आयिल्लो आनी तो उलयतना म्हणालो ताच्या दियेसेजेची परिचय तो दिवंक लागलो आनी ती एक मिसांव दियेसेज. आनी तो म्हणालो जर तर तुमकां मोन आसा जाल्यार, खुशी आसा जाल्यार आमचे दियेसेजेक तुमी येवयेत, 6 म्हयने 1 वर्स रावयेत आनी आमच्या मिसावाचो, आमच्या गांवाचो अणभव तुमी सोडयेत आनी तें तुमकां मस्त उपकारतलें. मिसांव म्हळ्यार कितें, मिसांव वावर कितें हें तुमकां समजतलें म्हणालो. एका जाग्याक एक वावर कितें कळा जाय जाल्यार आमी थंयसर वचा जाय, थंयसर रावा जाय आनी तोवळ मात्र तो एक अणभव आमकां मेळोवंक साध्य. त्या देखून तूं जेजून त्या सिसांक म्हणलें उतरां येया आनी पळया. जेजून आपोवणें दिलें, तें आपोवणें सिसांनी स्विकार केलें आनी ते गेले आनी जेजू सांगाता रावले. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो एका उद्देशा खातीर, एका मिसावा खातीर. तो देवाचो पूत आनी खरो देव जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. पूण तो एक देव, तो एक शक्तिवंत, तो एक बळवंत जावन आसलो. पूण आमी पवित्र पुस्तकान पळयता जेजून ताच्या बापा लागीं दवरलो तो संबंद, बापा लागीं दवरली ती साळावळ आनी बापा लागीं आसलो तो मोग आनी बापा लागीं मागून जोडची ती कृपा जेजूच्या जिवितान. आनी त्या देखून जेजू बापाक सोदून वेतलो. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकांत जायती थंयसर जायते दाखले आमचे मुखार आसात. जेजू पर्वता गेलो, जेजू वरे विंगड गेलो, जेजू गेलो न्ही खंयसरी सांगोना बाप जेजूक सोदून आयलो, ताच्या बदला जेजू गेलो, वरे विंगड सुवाते गेलो, बापा सांगाता थोडो वेळ करशिल्लो. जेजू वरे विंगड सुवाते गेलो, बापा सांगाता वेळ करशिल्लो आनी बापाचो अणभव ताणें जोडलो, बापाची सकत ताणें भोगली आनी त्या कृपेन बरोवन तो फाटी आयलो. आनी त्या देखून जेजू ते फाटी येतना, बापाच्या त्या अणभवांत स्पर्शन जावन फाटी येतना ताचें मुखामळ पर्जळटलें आनी ताच्या मुखामळाचेर तो पर्जळ पळोवंक मेळटलो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आनी एक लुकाच्या वांजेलान आमी अर्थ वाचता. जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्लो आनी थंयसर घरा गेल्ल्या वेळार मुरी येता जेजूच्या पांयां तळा बसता. मुरी येता जेजूच्या पांयां तळा बसता आनी जेजूच्या त्या स्पर्शाक लालयता, जेजूच्या त्या आजारपणांत जेजूचो मोग साखोवंक, जेजूची ती उतरां अणभव करूंक ती प्रयत्न करचें आमी पळयता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून तूं जेजून जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 1 तावन आमी वाचूंक सुरू केल्यार हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी फांटे. आनी जेजू थंयसर म्हणटा हांव दाखवाल तुमी फांटे. एक फांटो दाखवाली थंय 1 कोटीत ना जाल्यार तो फांटो फोल दिवंक शकना. त्या फांट्या थंय जीव ना, त्या फांट्यान कितेंत करूंक शकना. तो फांटो जर तर त्या दाखवाली थंय 1 कोटीत ना, तो कातरन उडयल्ल्या पर्यंत तो सुकता, तो मरता, ताचो जीव ना, ताचो फळ ना. त्या देखून केदाळे त्या फांट्यान दाखवाली थंय 1 कोटी जाल्ल्या वरवीं मात्र थंयसर जीव फळ दिवंक शकता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत तशेंत जर तर आमी
जर तर आम्ही जेजूची येवन जेजूच्या पांयां तळा बसना, जेजूक इल्लोसो वेळ आमी दिना, जेजूचो अनुभव आमी बघना, जेजूचो स्पर्श आमी बघना जाल्यार तो हर एक घडी ताचें दर्शन आमकां दिवनूच आसा, तो दिवन आसा. जर तर आमी तें बघूंक इल्लें प्रयत्न करना, ताच्या पांयां तळा येना, ताच्या सरशीन येना, ताच्या पांयां तळा बसना जाल्यार आमी जोडूंक शकना, आमकां ती करपा मेळना, आमचें तें बरेंपण वाळोवंक साध्य ना. मोगाल भावन आनी भयणीनो, सबारपोटी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार आमी कितें म्हणचें? आधुनीक संवसारांत जायत्या राटावळी मध्ये आमी जियेतना म्हाका वेळ ना, म्हाका पुरसोत ना, हांव बिजी, जायतें काम आसा, जायतो वावर आसा, आमी निभा वयर निभा दिवन आसा. थोडे फावटी आमकां मोड ना, त्या देखून आमी निभा दिवन आसा, एक्सक्यूज दिवन आसा आनी आमी सुखारी मारूंक आमी प्रयत्न करता. पूण एक आयच्या वांजेलांत ह्या देवाच्या उतरां मारिपात आमी नियाळ करतना आमकां स्वस्थ सुमी करता की आमी इल्लोसो वेळ करन, इल्लेशें प्रयत्न करन ताच्या पांयां तळा येना जाल्यार आमचे वरवीं कितेंच करूंक साध्य ना, आमचे वरवीं बरेंपण जोडूंक साध्य ना आनी आमी बरेंपण करूंक साध्य ना म्हणलें जेजू आमकां स्पश्ट करता. जर तर हांगासर म्हज्या मुखार भाव भयणी बसून आसात, जर तर तुमी घरांनी ह्या आराधनांत भागीदारां जावन आसा जाल्यार तुमकां कांय काम नातलें म्हण न्ही, तुमकां कांय दुसरो वावर नाटलो म्हण न्ही, वा दुसरी राटावळ नाटली म्हण न्ही, दुसरी कार्यक्रमां नाटली म्हण न्ही. जावं बरो येत्त घडये जायती राटावळ, जायती कार्यक्रमां, जायते कुटुंबांत प्रोग्रामां आसलें जावंक बरो, पूण थोडो त्याग साक्रिफीस करन ह्या आराधनांत तुमी वांटेली जावन आसात. सुमयाचो अनुभव स्पर्श तुमी बघून आसात, कित्याक थोडो वेळ सुमयासाक दिवच्या खातीर, सुमया सांगाता कडसूंच्या खातीर तें उदार मन, बरें मन तुमी दाखयल्या वरवीं हांगासर आसात. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ते सीस गेले जेजू सांगाता रावले. आमच्याय दिसपट्या जिवितांत आमी जेजू सांगाता रावना जाल्यार आमकां जीव ना, आमकां बरेंपण ना मोगाचें न्हू, हें सत. त्या देखून आमच्या जिवितांत कितलीय राटावळ आसूंक बरो, कितलोय वावर आसूंक बरो, कितलेंय काम आसूंक बरो, पूण जर तर आमी ताच्या सांगात ताच्या लागीं येवंक, ताच्या सांगाता रावोंक आमी मन करिना जाल्यार आमचें जिवीत व्यर्थ मोगाचें न्हू. कित्याक हें जिवीत ताचें देणें, आमचो वेळ ताचें देणें, ताणें दिल्लें, आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें, आमी न्ही. जर तर आमी ताका वेळ ना, पुरसोत ना म्हणटा जाल्यार आमी व्हडली निर्भागी मोगाचें न्हू. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपिया, सुमयाक आमी सांगया, सुमया म्हाका वेळ आसा, सुमया म्हाका वेळ आसा, सुमया म्हाका पुरसोत आसा. कितली राटावळ आसूं दी सुमया, तुका दिवंक म्हजे लागीं वेळ आसा, तुका दिवंक म्हजे लागीं सकत आसा, तुका दिवंक म्हजे लागीं बरें मन आसा सुमया. कित्याक तुजे विणें हांव कांयच करूंक शकना सुमया. तूं दाखवाल सुमया हांव फांटो, तूं दाखवाल सुमया हांव फांटो. ह्या फांट्यांत तुजे विणें जीव ना, तुजे विणें फळ दिवंक शकना, तुजे विणें बरें करूंक शकना सुमया. त्या देखून सुमया हांव येता तुजे सशी, तुजे सांगाता रावता सुमया. केवळ तुवें येवन म्हजे सांगाता रावचें न्ही, बगर हांवूय तुजे सशी येता सुमया, तुजे सांगाता रावता सुमया, तुजे सांगाता रावूंक खुशी व्हरता सुमया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचेंत समर्पण त्या सुमयाक ह्या घडी आमी करया मोगाचें न्हू. त्या सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत ताचें, हर एक घडी ती ताणें दिल्ली आमकां. ताच्या उदारपणान, ताच्या बऱ्या मनान आज आमी आसां जिवी ह्या संवसारांत. ताणें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें, आमकां ताका समर्पण करया. तो आमकां ताचे दोनी हात विस्तारून हर एक दीस, हर एक घडी आपयता, आपयता ताचे सरशीं रावोंक. आमचे सगळे सुख दूख, बेजाराय, कश्ट, आनवारा, पिडा शिडा सामासे घेवन, त्या देखून ताणें म्हणलें, जर तर म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता जाल्यार तुमचो कुरीस घेया आनी म्हजे सशी येया.
आनी जशें सोमयान म्हणलें, कश्ट तेल्यानो आनी वासन वयतल्यानो म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशेव दितां. ताच्या सरशी येताना, ताच्या पांयां तळा बसता आसतना थंय मेळचें दादोसपण, थंय मेळचें समाधान, थंय मेळचें बरेंपण, थंय मेळची सुटका खंयसरी आमकां मेळोवंक साध्य ना मोगाचें न्हू. त्या देखून जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका आनी तुका. मोगाळ भावा आनी भयणी, जेजू आपयता ताच्या आजारपणाक, ताच्या सांगातपणाक आपयता, ताच्या सांगाता रावच्याक आपयता मोगाचें न्हू. ताचें दर्शन आमकां हर एकल्याक दिवच्याक तो आपयता, आपयता मोगाचें न्हू. ताचें आपोवन आमी स्विकार करया, ताच्या हजरपणांत रावूंक आमी खोशी व्हरया, प्रयत्न करया. आनी हेंच गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. आनी त्या मारी पात ताचे अनुभव, ताचे स्पर्श, ताचें दर्शन ह्या घडी आमी भोगूंक प्रयत्न करया. जेजू आपयता म्हाका तुका, आमकां हर एकल्याक आपयता, हात विस्तारून ताच्या वेंगेंत तो आपयता. म्हणल्यार त्या भोगनांनी हें गीत आमी गायता आसतना ताचो स्पर्श ह्या घडी आमी भोगूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताज्या तो घेता, पदकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताज्या तो घेता, पदकां म्हजी बक्षिता. तर तें नांव उलो मारया मोगाचें न्हू. जेजूचें पवित्र नांव उलो मारया. जेजू जेजू जेजू, 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 जेजू जेजू जेजू. Cinen tanggal satana, pentidukin burtana, somya kulo martana, kais maka unena. Cinen tanggal satana, pentidukin burtana, somya kulo martana, kais maka unena. Jesu Jesu Jesu, 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 Jesu Jesu
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, ते दोगूसीस जेजू सांगाता रावले आणि पाटी आयले. पाटी येवन हेरा लागीं तांणी म्हणली उतरां, आमकां मेस्सिया मेळ्ळो, आमकां मेस्सिया मेळ्ळो. जेजूचो अनुभव तांणी जोडलो आनी पाटी येवन तो अनुभव हेरां लागीं तांणी वांटून घेतलो. थोडे दिसां पयलीं एका याजकांत हांवें आयकल्लें. हांगासरस मंगळूराक पयशिल्ल्या त्या कोच्चीत हांव एक हिंदू कुटाम हांगासर आयिल्लें आनी त्या पूण शेताक तांणी भेट केल्ली आनी भेट केल्ल्या वेळार मस्त खंती दुखीन बेजारायन ते आयिल्ले. जायते समस्या ताका आसले खंय आनी त्या याजकान तांकां म्हळें की देवाचेर पातयेनी दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा आनी देवा कडेन मागा, तुमकां समर्पण करा. हांगासर जायतें बरेंपण जालां. खंडीत आमचो देव तुमची मागणी आयकता. खंडीत तुमकां सुडका बरेंपण दितलो आनी कितें तुमकां कश्ट आसात ते निवारतलो. तांचे कश्ट जावन आसले, तांचे एकलें सुद्दां एका आनी एका जातीच्या तरणाट्याच्या मोगार पडोवन ताच्या फाटल्यान तें गेल्लें आनी ह्या कुटुंबाक तो व्हडलो धोको जाल्लो आनी तें दूख भोगल्लें आनी जायतीं रडलीं, मागणें केलें आनी ह्या जाग्यार हांव पयस फाटीं तांच्या गांवाक घरा गेलीं खंय. गांवाक वचून फकत 3 दिसांनी ह्या याजकाक फोन करतात खंय आनी म्हणटात खंय, आमी मागिल्लें आमकां मेळ्ळें, आमी मागिल्लो उपकार आमकां मेळ्ळो. आमचे दुवेन ताची सूख वळखून घेतलें, त्या तरणाट्याक सोडलें आनी आतां फाटीं घरा येयलां. आमच्या सांगाता तें आसा, आमकां मागिल्लें मेळ्ळें, आमकां समाधान मेळ्ळें आनी आमी हो अनुभव जाय जाल्यार बरोवन धाडटा. तुमी फायज करता जाल्यार तुमच्या पत्राचेर दुसऱ्यांक वाचत्याक, दुसऱ्यांक मेळच्या खातीर म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाल भवन आनी भयणीनो, सोमयात हांव जोडिल्लो अनुभव आमी वांटून घेतलो जाल्यार मात्र आमकां जिविताक अर्थ आसा. आमच्या जिवितांत हेरांकी बरी काबार परगट केल्ल्या बरी जाता, हेरांकी सोमयातय आमी हाडल्या बरी जाता. जर तर ही आमच्या जिवितांत घडा जाय जाल्यार सोमयाचो अनुभव आमी जोडी जाय, सोमयाचो अनुभव आमकां मेळा जाय. त्या देखून हांवें सांगलें, सोमया सांगात आमी रावा जाय. सोमया सांगाता रावतना सोमयाचो अनुभव मेळटा आनी सोमयाचो अनुभव हेरां सांगाता वांटोवंक आमकां सलीत जाता आनी आमी हेरांकी आमच्या जिविता मारिपात सोमयाची वळख दिल्ल्या बरी जाता, सोमयातय आमी आडलेल्या बरें जाता आनी सोमयाचो स्पर्श तांकांय आमी दिल्ल्या बरें जाता. जुवांचो वांजेल आमी नदर घाली जाल्यार अध्याय 4 समार्याची ती स्त्री त्या बाय लागीं जेजूक भेटता, जेजूचो स्पर्श ती जोडटा आनी जेजू लागीं म्हणटा, म्हाका तें सासणीक जिवीत दितात जाल्यार उदक दी. आनी सोमी तिका म्हणटा, हांवूच सासणीक जिवीत दितात असलो. आनी केन्ना त्या सोमयाचो स्पर्श अनुभव तिणें भोगलो, ती धांवता, सगळ्या हळ्ळ्यांत धांवता आनी म्हणटा, मेस्साया म्हाका मेळ्ळो, तो म्हाका मेळ्ळो, ताका हांव भेटली. आनी लोक तिच्या फाटल्यान हरी हरी धांवून येता त्या बाय लागीं आनी जेजूक सक्कड भेटतात, जेजूक ते पळयतात, जेजूचो अनुभव ते जोडतात आनी एकामेकान संतोशान फाटी येतात म्हण येत. सा पावलो त्या दामस्काच्या वाटेर आसतना, त्या गोड्याचेर पयन करून वेता आसतना त्या गोड्यार तो सकल पडटा, त्या सोमयाचो स्पर्श ताका मेळटा, जिवंत क्रिस्ताक बळटा आनी त्या उपरांत ताचें जिवीत त्या जिवंत क्रिस्ताक समर्पण केल्लें. सगळ्यांनीतल्यानी वचोन आज सांब पावलाची इतलीं पत्रां आसात नव्या सोल्ल्यांत, ताचो अनुभव सोमयाचो जोडलेलो आनी सोमया खातीर ताणें कितें केलें, त्या उपरांत आपणाचें जिवीत सोमया खातीर कितें जरयलें. त्या देखून ताणें म्हणलें, हांव जियेतां जाल्यार सोमया खातीर, हांव मरतां जाल्यार सोमया खातीर, म्हजें सगळें जिवीत सोमयाचें म्हणून ताणें परगट केलें. आनी ती बरी काबार तो स्पर्श हेरांक ताणें सगळ्यांक दिलो. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आयचे दिसा आमचें सेनेट मिटींग आसलें. गवळी बापांनी सान्यांक उल्लेखन उलयतना म्हणलीं ती उतरां, आमी
सभा जाणां आमच्या भुरग्यापणांत हांव दोतोन शिकले हांव दोतोन आमकां आवय बापायनी शिकयलां शिक्षकांनी शिकयलां पूण मस्तपटी कितें जालां बुकांत कितें आसा तें शिकयलां बुकांत कितें आसा तें दिलां आनी त्या देखून परिक्षे खातीर आमी शिकल्या पयल्या कुंभारा खातीर शिकल्या क्रिस्मा खातीर शिकल्या थोड्या दिसांनी आमकां तें ना विसर पडला कित्याक बुकांतलें आमी शिकल्या बुकांतलें आमकां शिकयलां आमकां सबारपटी कोणूय जिविताच्या अनुभवांत हांव शिकोवना जिविताच्या अनुभवांत हांव समजोवना जिविताच्या अनुभवांत हांव आमकां कळीत करोना केवळ बुकांत आसलें कितें प्रिंट केल्लें तें शिकलें मस्तपटी जिविताचो अनुभव आमच्या लागीं ना जाल्यार हेरांक दिवंक हेरां लागीं वांटूंक ना आज मस्त म्हाकाय बगचें तेंत मोगाल भवन आनी भयणीनो आज आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणांत हांव आमी आयतारेची दोतोन इगर्जेची इस्कॉलाची दोतोन मस्त शिकयता खाली बुकांत आसलें आनी त्या देखून पयलो कुंभार जालो मागीर जेजू कितें कोण एक 2 शब्द विचारलें आमकां कळीत ना कित्याक तो अनुभव आमी दिवंक ना तो अनुभव तांकां जावना आनी त्या देखून आमचे लागीं ती पाळां रोमोनांत आमचो भावार्थ घट जावना आमचो भावार्थ वाऱ्यार्थ उथळत आसा प्राय आमकां जाल्या प्रायेन आमी वाडल्या क्रिस्तांवपणान आमी वाडल्या पूण त्या अनुभवान वांटल्या गे तो अनुभव आमच्या लागीं आसा गे तो अनुभव आज एक 4 उतरांनी हेरां लागीं वांटून घेवन हेरांक जेजूसाची हाडूंक क्रिस्ताची वळख दिवंक आमी सकल्या गे हें आमकां आज आमी विचारलें जाय हें आज आमी नीज जावन आमी म्हणचे सिरियसली आमी आमकां विचारलें जाय हें सवाल ह्या सवालाक आमी ती जबाब सोदीत घालचे सोमयाक भेटलोलो सोमयाक अनुभव केल्लो तो संतोश तें धादोसपण आमी भोगलां गे आमी बघून तें वांटून घेतलां गे मोगाल भवन आनी भयणीनो हें आमचें थंय आमी विचारलें जाय जाल्लें एक सवाल मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी भर परत आमच्या दोळ्यां मेदां बिया आज आमकांत प्रामाणीकपणान आज आमकांत आमी परत एक घडी विचारया जेजूचो अनुभव हांवें भोगला जेजूचो अनुभव म्हाका जाला जेजू त्या सामारियाच्या स्त्रिये लागीं थोड्यो घडयो मात्र उलयल्लो थोड्यो घडयो पूण त्या स्त्रियेन जेजूचो अनुभव जोडलो सगळें तिचें जिवीत हांव पातयेता खंडीत त्या उपरांत सोमया खातीर ती जियेल्या सोमयाक तिणें परगट केलां सबारांक तिणें वचून सोमयाच्या पांयां तळा हाडलें थोड्यो घडयो सोमया सांगात ती आसली आज आमी मोगाल भवन आनी भयणीनो इतलीं वर्सांची क्रिस्तांवां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नीज जावन तो अनुभव आमी जोडला भोगला आज आमच्या अनुभवांत हांव आमी उलयता तो अनुभव आमी वांटून घेता तो अनुभव आमी हेरांक दिता आनी म्हज्या आनी तुज्या मारिपात जेजूचो स्पर्श तांकां जाला जेजूचें दर्शन आज म्हज्या आनी तुज्या अनुभवा मारिपात हेरांक मेळ्ळां नाजाल्यार आमी कितलेंय उलयल्या रे कितलेंय सांगल्या रे कितलेंय शिकयल्या रे तें वाऱ्यार उरतलें उथळत उरतलें ताचो कांय प्रभाव पडचो ना एक घडी आमी सोमयाच्या हजरपणांत आसा सोमयाचो अनुभव एक घडी आमी बगया मोगाचें न्हू आमचे पातयेनी आमचो भावार्थ तो तीर जायचे रोंबा जाय सोमयाचें दर्शन आमी बगूंक जाय मोगाचें न्हू आनी एक म्हाका उडास येतात तेच दार्जिलिंग देश ज्या बीस साहेबान म्हणलें तो म्हणालो त्या सिक्कीम त्या परिसराक वेताना थोडीं क्रिस्तांवां आसलीं गे आनी त्या क्रिस्तांवाचो भावार्थ दीस वेता वेता देंवोन वेतलो उणो जावन येतलो थोड्यांनी भावार्थ सांडून गेल्लें गे आनी ताका बगतलें गे त्या बीस साहेबाक ह्या देश ह्या जाग्यार आनी थोड्या वेळा वर्सांनी क्रिस्तांवां आसची नान आनी ताका लागून तो म्हणटा त्या वाटेन पयन करून येताना ताणें इतलेंत मागचें आसलें गे सोमया तुजें दर्शन तांकां दी सोमया तुजें दर्शन तांकां दी आनी तो म्हाका म्हणालो उलयताना कितलोगी जाणां त्या गांवाची त्या जाग्याची पाद्राबाला घेवन बीस साहेबाला घेवन जेजू आमकां दिश्टी पडला
जेजू आमचे लागीं उलयला त्या देखून आमकां कातोलीक जावंक जाय, आमकां क्रिस्तांवां जावंक जाय. आनी कितल्या जाणांनी भावार्थ स्विकार केलो. आनी तो म्हणटा आज त्या जाग्यार कितलीं जाणां क्रिस्तांवां आसात, क्रिस्तांव सामको वाडतेत आसा त्या जाग्यार. आनी कितलीं जाणां एका वर्सा पवित्र स्नान घेतात आसात म्हणटा. आनी ताणें आजुनी तो म्हणटा हर एक पाटी मागचें इतलें गे सोम्या तुजें दर्शन तांकां दी, सोम्या तुजें दर्शन तांकां दी. ताची उतरां तो म्हणटा ताणें मागचें तितलें गे सोम्या तुजें दर्शन दी. मोगाच्यानो आज आमी आमकां मनाचें सोम्या तुजें दर्शन म्हाका दी तितलें मात्र न्ही, आज आमी उडासकान सोम्याचें दर्शन त्या जाग्यार त्या लोकांक त्या भाव भयणी आमी दिवंक मागा जाय. मोगाच्यानो सोम्याच्या त्या दर्शनाचो अनुभव संतोश एकल्यांनी बोगा जाय. मोगाच्यानो हें आमचें जिवी जायचें. त्या देखून त्या बिसायबाक आयकल्या उपरांत परतून हांवें मागोवंक सुरू केलां म्हज्या जिवितांत दी सोम्या तुजें दर्शन दी, सोम्या तुजें दर्शन त्या लोकांक त्या जाग्यार ह्या जाग्यार दी सोम्या तुजें दर्शन दी, सोम्या तुजें दर्शन. मोगाल भावन आनी भयणीनो सोम्याचें दर्शन आमकां जातेत आसा. सोम्या सक्रामेंतां मारिपाक ताचें दर्शन आमकां दिवन आसा. सोम्याचें दर्शन जोडलेलो आमचो अनुभव तो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही, तर सोम्याच्या अनुभोगांत आमी आसतना तें दर्शन आमी बगोवन गावया गीत येंता आनंदा. कित्याक सोमी आमचें थंय आसा, सोम्याचो दर्शन हांवें आनी तुवें भोगलां जाल्यार मोगाचेनो तो संतोश वर्णूंक आमीचेर साध्य ना. तर आमी संतोशान सोम्याचो अनुभव जोडलेली आमचो अनुभव वळखून संतोशान आमी गावया गीत येंता आनंदा. कितलो संतोष सोम्या सांगता, सोम्याचो दर्शन अनुभव आमी भोगतना हें गीत आमी गावया मोगाचेनो. ताळयो आमी पेटया, एक घडी आमी उबे रावया. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಳಿತು ನಲಿವೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಳಿತು ನಲಿವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. मोगाच्यानो सोमी आसतना संतोष, सोमी आसतना दादोसपण, त्या देखून संतोशान आमी गावया, संतोशान आमी ताळयो पेटया. आमचो स्पर्श सोम्याचो तो अनुभव जोडलेलो आमी संतोशान आमी तो वळखून घेवया, आमी प्रसार करून आमी गावया. ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ, ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ, ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ, ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ, ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ, ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು, ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು, ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು, ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು, ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು.
ನಲಿವೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿವೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. Lord Jesus, we surrender ourselves to you. We surrender our situation. Everybody who is in pain, everybody who is in the hospital, everybody who is suffering emotionally, physically, and spiritually. Lord, we ask that you heal everybody through the wounds and the blood of Jesus. Lord, may your blood sprinkle upon everybody. You have said, by your stripes we are healed. Lord Jesus, we ask that you may show the way to the doctor. Give him wisdom to give the right medicine. Give him wisdom to give the right, to find the right disease. We ask you, Lord, to give the patients, everybody who is suffering, a way forward and a guidance by the Holy Spirit to go to the right person to get the right cure. Lord Jesus, wherever there is confusion, pain, we ask set free right now by the blood and the name of Jesus. Holy Spirit, we ask you to touch everybody. Every part of their body may be receptive to the word of God. May the Holy Spirit empower everybody to be set free right now by the name and the blood of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, we surrender everybody who has sickness in them due to unforgiveness. Lord, grant them the grace to forgive others. We pray for everybody who has sickness in them due to their unconfessed sins. Lord Jesus, grant them the grace to confess their sins and go to a good confession so that their sins may be forgiven and they may receive healing. Lord Jesus, we surrender the mind of people, everybody who is worried and tense and fearful, because of which their life is being affected. Relationships are broken. There are divorces where there is an anger in the family. We surrender their lives to you. We surrender their past activities to you. Jesus, by your blood, cleanse them and heal them. May the relationships be restored and healed by the blood of Jesus. May every inner wound be healed by the blood of Jesus. May every physical wound be healed by the blood of Jesus. Lord Jesus, as we are praying, we specially surrender everybody who comes to our mind who is sick. We surrender the people who have asked us for the prayers. We surrender ourselves to you. Bless us and bless our neighbor and our family members. When we pray, Lord, grant them the healing. Also, when we encounter a new person who is carrying the sickness, may the grace of God flow through us and touch them and give them a supernatural healing. Harabashale alia la malayala rambalayala rabashale gala ramalagala garamandrangal gala 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 ramalagala gara shale gala 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 ramashiri alia 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 ramalagala garamashiri di 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 na na alia 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 gala gala mashale gala 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 ramashale gala gala ramalagala gala 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 ramashale gala gala mashale gala gala ramashiri alia gala gala ramalagala gala mashiri gala gala ramashale gala gala ramalagala shiri gala 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 Yesu mio tu
मोक्ष जीवितात ये दुनिया तो मोक्ष कळसात नवी भलायकी दिवगत म्याके नवी भलायकी दिवगत म्याके येसो मिया येसो मिया येसो मिया मोचे तये येसो मिया येसो मिया येसो मिया मोचे तये मोगाळ भवन आनी भयणीनो सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक आमी वेताव एक घडीभर आमकां कितें मागोवंक आसा कितें तें सवांग घेवन आयल्या सगळें सुमयेच्या पांयांतळ आमी दवरया घरा पुरो विविध माध्यमां मारिपात ह्या रदानान भागीदार जावन आसा एक घडी आमकां सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करया आमचे कुटुंबां सुमयेच्या पांयांतळ हाडया परगांवांत इतर जाग्यांनी वावुरच्या भोवंडां सोवडास काडया सुमी तांकां राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमी मागया प्रत्येक जण परत ही मारे खारपेडा विस्तरण आसा प्रत्येक जण भायल्या गांवांनी ही मारे खारपेडा वरवीं जायतीं जाणां मरण पावून आसा सुमी आमकां राखून दी ही पिडा थांबोवन दी ह्या पिडेक वखात बेगीनच लाभोंक आनी त्या मारिपात बरेपण जावच्या भलायकी मेळच्या खातीर मागया कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकां सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर तांच्या तेसवां खातीर मागया विविध पिडेंत कश्टोवच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया एकामेका खातीर आमी मागया कितें सकड ते सवा आमच्या मनांत आसा सगळें परत एवटी सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया विशेश तरान आमचे कुटुंबां सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करया कुटुंबाच्या हर एका सान्या सुमती उडास हाडया हर एकल्या खातीर एकामेका खातीर आमी मागया आनी आमकां सुमयेचें आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार करया सुमयेचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता हर एकल्याचेर देव नेवन दी सुमया हर एकल्याक आपडून दी ताच्या स्पर्शांत तो तांकां भरून दी म्हणून ह्या वखदां आमी मागया आनी ते आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत हे देवाडा साक्रामेंतां साक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदर्या सलबोन वेच्या उस्कत विश्व्या बावटाचे बोथिव्या जसे बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता सामा समीना भटका आमेन प्रार्थुया ये देवा विची साक्रामेंता घाल तुज्या कश्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून बल सदांच आमचेर आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर तुजो मोग अनुभव करून तुज्या मोगांत आमी रावोंक तसो अनुभव हेरांक वांटोवंक आमकां करपा धी तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन